थंयसर म्हणजे ती धाकली ही न्हंय आसलेली आनी थंयसर तो वचून रावता आनी ते चड कांय नाहल्लें थंयसर. भाव येवन ताका तिडकेन सांगता, अरे तूं कित्याक हांगसर रावता, ही लॉज मरे आमकां, तूं आमगेर पोत्तून ये. तो म्हणटा ना, हांगसरूच रावन सगळो वावर कोत्तलो. तो मातसो बेजार जाता, ताका समजना. पूण इनासान आमकां दाखयलां आपल्या जिवितान कशे भशेन जेजू सोबेत तर आमी रावलीं जाल्यार सगळें बरोबर आमी रावतले. फकत राजवाड्यान व्हडल्या श्रीमंताच्या घरांत न्हय, पूण सादेपणांत. आनी सादेपणांत रावलो म्हणून आनी जेजू ताचे सोबें आसलेलो म्हणून तो सगळो लोक ताचेशी येवंक लागलो. भावान सांगलेलें कोणूच येवचो ना म्हणून, पूण इतलो लोक ताचेशी येवंक लागले, भुरगीं आनी जाणटेलीं. आनी ताका तो देवा विशयी तो सांगूंक लागलो, दोतोन शिकूंक लागलो, पूण हे भशेन देवा विशयी. आनी खूब पेकोवणी ताका मेळोंक लागली. थंयसर ताचो भावय एक दीस आयलो आनी ताणें पळयलें की खरेंच देवान ताका माखलेलो आसा. जशे भशेन जेजू अभिशिक्त आसलेलो तोय आतां तेच भशेन जेजू सोबें अभिशिक्त कसो जालेलो आसा. आनी हाका लागून तो आनिकूय थंयसर पळय सारकें नासलेले म्हणजे जिवितान थंयसर ते मोडके खेळताले आनी जुगार खेळताले ते बंद करून काडलें ताणें. असल्या जिवितान ताणें आपलें जिवीत सारूंक फावना. मागीर थंयसरूय भुरगीं तरणाटीं आसलेलीं, बरीं दिसतालीं, पूण ती वेशा कशी जियेतालीं. आनी श्रीमंत दादले येताले आनी तांचे बरोबर संबंद जोडटाले. असलें हें सारकें न्हय म्हणून ताणें तांकांय बंद करून उडयली. हें सोंपें नासलेलें, कित्याक ही परंपरा आसलेली. पूण तो जेजू सोबें आसलेलो म्हणून हें सगळें घडोवन आयलें. कित्याक जेजूच हें सगळें ताचे वरवीं करून काडलें आनी थंयसर मागीर सुटका मेळ्ळी ताका. आतां आमी आयज नियाळ कोत्ताले हांव तो जेजू सोबें ताचो अणभव दुसऱ्यांक दिवंक लागलो. देवाचो मोग, देवाचो उजवाड, देवाची जाणवाय तो जावंक लागलो आतां.